So तुम्ही या फिल्डातले veteran कसे? What message you want to give on this Save Child Day दिसानिमित्तान? Really speaking, if I want to give a message to public, is society is like a cart. म्हणजे गाडी एक धाकटी. These wheels are like two wheels society has. One is man, one is women. Both the wheels have to go together well. And this wheel should be made for each other. And if this wheel goes successfully, the cart will move nicely. Society will run. If the wheel do not go together and they collapse, then society will go itself, disappear itself. In the end, I should say, if you look really at the education of the child, this is very, very important. If the child is educated well, the problems are less to everybody. The parents should think today that child as a female is equally important to male, because child as a female have shown their performance, the best of performance in all the fields. Caste system should go, which is not going. The intercaste marriages, if there are more, it is a boon to the society because caste will go. But intercaste marriages in the religion may not really work, but intercaste marriage in the intercaste marriage we may make a big change in the society. And I think that is the best way of improving our society and improving ourselves first. It is said by Nehru, it is said by Vivekananda, give me females who are educated, and I will see that the nation comes up to the maximum. There are words like some people have said, you Napoleon sarko ek minister to पहिलेचो, he said, give me good mothers, I will give a big nation. So everybody's end result is you make females more educated, and educating females to the level will give a nation a tremendous lift in India itself. So I think that is the biggest message which I can think and I can give. धू जावप हें बरें न्हू, चलो घरान आसूंकूच जाय. सो हें ब्लेसिंग आनी कर्स अशें म्हणून पयलीं पासून मानीत येताले. हें कारण कितें आनी तुका एक बायल म्हणून ह्या बाबतींत कितें दिसता? आमच्या घरान म्हणजे आवय गेल्या सायडीक आमी चौगां भयणी आनी एक भाव. आनी आमचो म्हणजे आमच्या बापायक चार भाव एकूच भयण. पण त्या टायमार कशें सगळे जाण म्हणजे चेडे भुरगे जावचे अशें दिसतालें प्रत्येकाक. पण एकूच धूव आसली आनी तेजी खूब उपुरबाय जाली आमच्या आतेची. पण आमी चौगां जाली, एक भाव आसलो. पण आमकां बापायन केन्ना अशें आमी चेडो म्हणून फाटीं धरूंक ना. शिक्षण सगळें आमकां बरें दिलें आनी त्या खातीरूच आमी आयज बरी अशी दिसता म्हाका. आतां ह्या तेंपाक टॅक्नोलॉजी इतली वाडल्या आनी मागीर दोतोरागेर वचून पयलीं भुरग्याक कितें जाता तें तपासप हें ह्या बाबतींत तुका कितें दिसता? तुमच्या टायमार एक टायम पयलीं तें दोतोर सांगप शक्य नासलें आसतलें. म्हणजे तूं जेन्ना जल्माक आयला तुज्या आवय बापायच्या टायमार आज हें घडटा तें सरकारान ताजेर आतां बंदी हाडल्या. पूण त्या बाबतींत तुमकां मदीं जें कितें घडलें ताज्या बाबतींत कितें सांगचें कशें दिसता? पण हें कितें जाता तें खरेंच वायट जाता. आतां गव्हर्मेंटानूय बॅन हाडल्या कारणान खुबश्या प्रमाणान चलयो भुरग्यो जल्माक येता कशी. आनी आजून आतां आवय बापायकूय कळलें आसा की चेडवां भुरगीं जीं आसा तीं प्रत्येक स्तरान बऱ्याक पावल्लीं आसा. तेन्ना म्हाका अशें दिसना की चेडो आनी चेडवां हितून कितें तरी फरक आसा कसो. म्हाकाय बी एकूच चेडूं आनी तेज्या नंतर मागीर फुडल्या हेका गेलेंच ना. कारण चेडवाकूच हांव बरें वाडयतलें आनी बरें तेजें शिक्षण जाल्लें आसा. IT इंजिनियर आहा तें आयज आनी बऱ्या क्षेत्रांत काम करून तेणें बी आपलो स्टेटसूय बरो दवरलेलो आसा. Did you any time think that you should have had a son? No, I never felt that need at all. So today on the Girls Save Child Day, Yeah. what do you think about the existence of girls and what are the atrocities against the girl that are taking place? I think the girls play an equally important role in society as men. Okay, they complement each other. They should not be somebody. The men are superior to women.
Okay, and atrocities being committed against women is something very wrong. Gracie, what do you think is difference like because of these boys are dominant or something like that? No, I don't think so. Girls and boys are equally on the same par because both of them have the same intelligence-wise and the work part of it, and every way they are the same. I don't think so. There's any difference between a girl and a boy. So, Alan, what message you want to give to the society? I think women are being discriminated for one reason is because one reason is that when girls get married, a dowry has to be given to them. Okay. Another reason could be that they do not get the inheritance of the name, the family name, because the children born to them take the surname of the father, not the surname of the mother. But I know in societies like in Assam and all, the children born to a couple, it's the mother's surname is given to them. And because of this reason, probably girl children are not wanted in India. And their numbers are growing lesser and lesser day by day because we have so much of pride regarding the family name that we want it to continue. For us, family name is something very, very important, which is not some people don't give that much importance. They prefer, in the West probably they look at you at your achievements, they look at your deeds, they look at your, character, and probably they give more importance to them than a name. But in India, the name of the family is very, very important. We associate certain qualities with a family name, not with what that person has actually achieved. So probably something should be done, I think, where a choice could be given. If there are two siblings, one child could bear the mother's surname, one child could bear the father's surname. Okay. It's something maybe revolutionary, but I think it should come to pass. Yeah. Okay. तुमचे कुटुंब केदें आशिल्लें तुज्या? आमचं आजी आणि 5 जाण काका माझे आणि एक आती आशिल्ली. पूण आमच्या आजयेक खूब उमेद आशिल्ली की आपणाक सगळे पळय चले जाल्यार तशें आपणाच्या पुताकूय चलेच जावचें म्हणून. पूण कोइन्सिडंटली आमी सगळ्या हेतून काकांच्या हेका सगळ्यो चलयोच जाल्यो आनी पयलीं चली जाल्या बरोबर हांव जालें. तर मातशें ताका आजयेक वायट दिसलें. आरे म्हणटालो तूं करता सवरता आनी तुजी चली रे. मागीर कितें करतलें म्हणटा म्हणसर 1 2 3 4 5 भयणी आमी. मागीर बापायन पूण आमचें अशें कितें दाखोवना की बाबा तुमी चलयो अशें कांय ना. शिक्षण समान दिलें आमकां आनी मागीर ती सेटल जाली आनी तांकांय शिक्षण बरें सगळें वेवस्थीत दिवन ती सगळीं आतां गव्हर्मेंट सर्वंटूच आसा. आयच्या बायलांक जावं आयच्या चलयांक तुजो कितें संदेश कसो? म्हाजो संदेश असो की चली हें सगळ्यान बरें चली. कित्याक काय म्हणल्यार चली सगळी 2 घराणी जोडटा. लग्न जर जायत घोवा गेल्या घराणें जोडटा, आवय गेल्या घराणें जोडटा. सगळ्या फॅमिलीक रिस्पेक्ट दिता. सेकंड थिंग चली जर आसत जाल्यार तुका कोणाचो कसलोच हें उरना, अधिकार उरना की बाबा हें करिनाका तें करिनाका. चली जायत जाल्यार ते सगळें ताका फ्रिडम मेळटा. पूण तशें आपूण वागूंक जाय जाल्यारूच तें हें जाता. पयलीं एक असो समज आशिल्लो, समज कित्याक म्हळ्यार इट इज अ फॅक्ट, वस्तुस्थिती, की चली भुरगें म्हणजे घरांत जालें जन्माक आयलें की लोकांक चडशा नाका आशिल्लें, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड, खंयच्या धर्माच्या लोकांक दिसतालें की चलो जावंक जाय. ही परिस्थिती आज तशीच आसा काय बदलल्या? ना, पयलीं चलयेचो जल्म असो घरान नाका आसलो. पूण आतां कितें आसा, आतां हळू परिस्थिती खूब चेंज जाल्ली आसा. आतां गोंयांत तरी खूबच चेंज जालें. जर तुमी आतां शाळेचे नाल्यार स्कुलाचे कॉलेजीचे जर रिजल्ट जर पळयशात जाल्यार तातूंत जे टॉप रँकर्स आसा न्ही ते तुमकां चडशे चलयोच दिसतल्यो. पूण तरी आसतना बाकीच्यो ज्यो आमचे इंडियन स्टेट्स आसा लायक नॉर्थ इंडियन स्टेट्स तातूंत परिस्थिती तशीच आसा. अजून ती चेंज जावंक ना. थंय खूब चेंजीस जावपाची गरज आसा. तुमी एका अशा कुटुंबान जन्माक आयल्या की 5 धुवो आनी 7 भयणी. सो 7 भयणी आनी तुमचें घर नांवाजलेलें आशिल्लें, धंदो वेवसाय बरो चलतालो. पूण तरी आसतना एक 5-7 चलयो आसतना तुमकां म्हणजे एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन कितें मेळ्ळें आवय बापाय कडल्यान? प्रोत्साहन म्हाका आवय बापाय कडल्यानूच मेळ्ळें, म्हणजे आई बाबा कडल्यानूच मेळ्ळें. आनी मागीर लग्ना नंतर जो जास्त जो सपोर्ट आसा पळय तो म्हाका हजबंडा कडल्यान मेळ्ळो. कित्याक तो डॉक्टर आसलो, ताका लागून म्हाका चडसो सपोर्ट ताजे कडल्यान मेळ्ळो. तुमी आतां शिकलेली आसा दोतोर म्हणून, प्लस तुमचो मिस्टरूय दोतोर. सो तुमचो ह्या समस्ये कडेन पळयतना दृश्टीकोन असो कितें आसा की नाव देर आर डिफरंट टॅक्नॉलॉजीज, तरेतरेच्यो टॅक्निक्स उपलब्ध आसा, सोनोग्राफी करप आनी कितें. जरी आतां गोवोरमेंटान बंदी हाडल्या म्हणटा,
पूण अशे तरेच्यो ज्यो मेथड्स आशिल्ल्यो त्यो बंद करपा खातीर तुमचें कितें सजेशन? अशें आसा की आमच्या इंडियन गव्हर्मेंटान PNDT म्हणून एक्ट केला. ते एक्ट PNDT म्हणजे प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टेस्ट. ते एक्ट अशें सांगता की जे आमचे सोनोलॉजिस्ट म्हणजे जे अल्ट्रासावंड करपी दोतोर असतात आनी ऑब्स्टेटिशियन म्हणजे जे बायलांचे दोतोर असतात तांकां भुरग्याच्या जल्मा पयलीं भुरग्याचो सेक्स डिस्क्लोज करपाचें परमिशन ना. आनी तरी जर तांच्यांनी अशें भुरग्याचो सेक्स डिस्क्लोज केलो जाल्यार तांकां सिवियर लिगल पनिशमेंट जावंक शकता. तुमी आज ह्या समाजांतल्या लोकांक कितें संदेश दिवंक सोदता? हांव इतलेंच सांगूंक शकता की चली आनी चल्या मदीं फरक करचो न्हय. चलयेक आनी चल्याक सारकेंच वागोवचें. अशें विचार करचे न्हय की चली ही लग्न जावन दुसऱ्याच्या घरा वतली म्हणून ती दुसऱ्या घरा वतली म्हणून आपणें तिका लागून कांय करचें न्हय. हे विचार चुकीचे आसा. तुमची जी चली आसा तिका तुमी बरें शिक्षण दियात, बरे संस्कार दियात, बरी वागणूक दियात, तिका तिचे सगळे लिगल रायट्स दियात. अशें जर केलें जाल्यार ती स्वताची, तुमची, सगळ्यांची आनी आमच्या देशाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक शकतली. आय जस्ट वूड लायक टू एंड बाय सेईंग द हँड दॅट रॉक्स द क्रेडल रुल्स द वर्ल्ड. दोतोर चोडणकरान कितें सांगलां तें तुमी आयकलां आसतलें. ए होम विदाउट ए डॉटर इज लायक अ बॉडी विदाउट अ सोल. जर तुमच्या मनान कितें वायट विचार घोळटा आसत जाल्यार ते भायर उडयात, पयस करात. चली भुरग्यां आपणायात. लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है. कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है.